जय श्री राम, जय सीताराम, जय रवि। मेरा बाप का नाम सीताराम, रवि मेरा नाम, सूर्य। अभी आम्ही आज करूया की आम्ही एक निर्धार करूया की याच्या त्या इलेक्शनाक आमच्या सगळ्या तयारी करपाक जाय आणि आमच्या गोंयचे दोन्ही सीट आम्ही हे दोन्ही सीट आम्ही देशाचे प्रायम मिनिस्टर जो आसा मोदीजी तांकां आमी हात तेजे बळकट करूया आणि जे मनशान आमकां आज जिवंत दवरल्या, ज्या मनशान आयज आमकां वॅक्सिनी दिली, देशाक दिली, देशा भायरय दिले आणि म्हणून आयज आमी जिवंत आसा। तुमकां जर दिसता मातशें उठून बसा, ताका देव बरी करूया। देव बरी उठा, मनीस बसता बरें पडटा। हा गुड, जय श्रीराम। हा गुड, म्हणजे आम्ही सगळे एकत्र येऊन सामके येते त्या इलेक्शनाक नॉर्थ आणि साऊथ दोन्ही सीट आम्ही हाडटले, हे आमची गॅरंटी। म्हाका तर दिसता की नॉर्थय जिखता आणि साऊथय जिखता। तो कोणी उमेदवार आसूं, सावयकर आसूं की श्रीपाद आसूं, कोणी आसूं आम्ही आसतले। तो कोणी कॅन्डिडेट आसूं पक्षान ठरयता ते आम्ही तेंचे खातीर काम करतले। आणि आयज गरज आसा आमकां, तुम्ही जाणा आसतले की आयज आमच्या देशांक आयज वेगवेगळे तरेचे जाती, कितल्योश्योच भाशा आणि इतले लोकां सगळे एकठांय घेवन ह्या देशाक फुडें व्हरप एक सादेपण ना। कारण इतले 600-700 भाशा, कितल्योश्योच जाती हांकां सगळे एकठांय घेवन वचून हे देशाचे विकास करप हे कमी येना। म्हण तांकां लागून आमचे जे आमच्या देशाक जो आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर जो आमकां फुडें व्हरता, जो आमकां अमित शाह फुडें व्हरता, जो आमकां आमचो अध्यक्ष हांगा मार्गदर्शन करता, आमचो मुख्यमंत्री हे करता आणि मुख्यमंत्र्यांनी अमित शाह वांगडा आमकां आज वॅक्सिनी दिली आणि आमचे दुसरे मंत्री जे आसात छोटू साहेब त्याने वॅक्सिन आमकां सगळ्या पुरवली, सगळे हाडून दिले आणि सगळे जिवंत उरले। म्हणजे आयज आमच्या कडेन सगळे तरेचे लोक आसात, सगळे प्रेमान काम केले आणि सगळे लोक जिवंत उरले। हांगा खंयच्या जात वा ह्या जातीचो त्या जातीचो त्या काय ना, सगळे वॅक्सिन दिली। गोंयच्या आत तितले लोकांक दिली, देशांकय दिली, परकी देशांकय दिली। म्हणून लोक आयज सगळे तेजे जिवंत आसात। आयज आमी पळयतात आमी तेजे तर आमी तेजे उपकार मानतले। जर आमी आमचे प्रायम मिनिस्टराचे जर उपकार मानतले तर येता त्या इलेक्शनाक आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन आमी गोंयाकूच न्हय, जर गोंय पासून बरें आमचे कोण आसा तांकां सांगपा जाय की हे फावटी आमकां मोदीजी जाय आणि मोदीच जर आमकां देशाक फुडोवंक शकतलो, देश विकास करूंक शकतलो। वेगवेगळे तरेचे आमचे सगळे तरेची नाटकाचो पार्टी कसो मदीं येयलो कितें रे, शिपाई फुडें कशें येता तसो फुडें येयला। आमचे अमित शाह जी येता आसतले तेव्हा आमी तुमकां बी बऱ्या पडटलें मातशें उठून बसपाक। म्हणजे कितें जालें रिलॅक्स, म्हणजे तो येतलो हांगा खंय बसतलो, हांगाच बस। आमचे खासदारय आसात, आमचे अध्यक्षय आसात, हे सगळे तरेचे आसात। पूण आमी हें करुया की आमकां ह्या फुडें ह्या देशाक जर फुडें व्हरतले आणि आमी परकी देशा वांगडा टक्कर दितले, आमी आमचे देशाचे शेजारी वांगडा आमी टक्कर दितले जाल्यार आमकां हें आसा, हे देश मजबूत करची पडटले। थोडे दिसांनी राम मंदिर पळोवपाक वचपाचें आसा। आतां सगळे देवळां वचून जाले, क्रिस्तांव देवळां गेले, मुसलमान देव गेले, हिंदू देवळां गेले, आतां रामा वचपाचें उरलां। आतां रामा आमी सगळे वतले, कित्याक आमकां राम म्हणटा कोण पळोवपाक जाय जाल्यार ह्या देशाक रामान जे आमकां खातीर केलां, आमी सगळे जाती धर्माचे लोकांक घेवन फुडें वतले आणि आमच्या देशाचो, आमच्या गोंयचो जो आसा आमी विकास करतले। म्हण ताका लागून आमी सगळे आयज तुमी मुद्दम सगळे कडेन आयिल्ले आसा। तुमी गोंयच्या आमचे म्हाका सावथ गोंयच्या सगळे कानाकोपऱ्यांचे आयिल्ले आसा। हांव तुमकां कोणाक कितें मेळ्ळा, च्या मेळ्ळा, थंड मेळ्ळा, काय मेळ्ळा म्हाका खबर ना। ते सगळे आमी सोडलेले सावयकराचेर।
सावयकार सांगले की फाटल्या वेळार रावलो त्या इलेक्शनाक पूण ताका सांगलें ह्या वाटेन तूं कितें दी हे फाटी तुज्या वांगडा रावतलें सगळें तो पयशे भायर काडपाक सोदना पयशे खूब आसात पूण आतां काडटलो रावा तुमी काय बी नजो एक आमी एकवटान काम करुया कारण आमी एकवटान काम करुया आनी सगळे लोकांक खंयचे जाती धर्मा जावं आमी सगळ्यांक एकत्र करुया तांकां सांगुया हो देशाक आमकां फुडें वचपाक जाय आनी देशा खातीर फुडें वचपाक आमकां पाठिंबो दिवपाक जाय आमकां तेंको दिवचो प्रायम मिनिस्टर जाल्यार आमकां सावयकार जाय तो अर्जंट गेलो श्रीपाद भाऊ तो गेलो खंय तरी आसतलो म्हणजे हे जाय पूण तेणी सगळे आमना ते पक्षाचें काम म्हाजें काम न्हू तें पक्षान ठरयतलें पूण तुमकां जाय तो कॅन्डिडेट आसतले नो प्रॉब्लेम आनी देशाक आमकां कोण मार्गदर्शन करता कोण फुडें व्हरतलो गरीब लोक जे आसात तांकां फुडें व्हरतले अशे लोकांक आमकां लोक मनीस जाय आनी म्हाका दिसता की आयज खूब आमी मोठे संख्येन तुमी आयले वेगवेगळ्या भागांच्यान आयिल्ले आसात उमेदीन आयिल्ले आसात आनी तुमी म्हाका दिसता जे 2 शब्द मुख्यमंत्री आयकतले आनी म्हाजे अध्यक्ष जातले आनी अमित शाहचे बी आपयतले हांवें चड उलयन घेना कितें तुमकां बेश्टे त्रास करूं हांव त्रास घेयना म्हाका हांव कितले वर्सां उलयत आसा चालू आसा राजकारणाकूय चालू आसा तुमी जाणा तुमी हांव प्रत्येक इलेक्शनाक लोक उडोवपाचे प्रयत्न करता पूण पडना खूब प्रयत्न जाले पडत ना म्हणजे लोकां जाय जाल्यार आमी कित्याक पडटले हा हय पळय आमचो खासदार सांगता की इवन म्हणटा तो भारतीय जनता पक्षाक रावलो फोंड्याक आनी पयली फावट सीट हाडून दिलो तेन्नाय पडूना म्हणजे लोकांचो प्रेम आमचेर आसा आनी होच प्रेम आमी पक्षाक दाखोवया आमच्या केंद्रीय नेत्यांक दाखोवया अमित शाह दाखोवया आमचे मोदीजी दाखोवया आमचे गोंयचे लिडर मुख्यमंत्री आसा जावं आमचे तानवडे साहेब आसा आनी आमचे बाकीचे जेंका तुमकां सगळ्यांक जे आयज आमचे मंत्री आसात काम बरें करतात आमदारी काम बरें करतले तेन्ना तुमी सगळ्यांनी आनी कोण उलोवपी आहा उलयता कोण म्हाजे वाटतं कोण तरी उलोवपाचें आसा नो प्रॉब्लेम तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं येता त्या इलेक्शनाक फुडल्या वर्सा सगळे कमळ राम जय श्री राम. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.